नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी डेन्मार्कचे प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन हांचे मदीं जालो संवाद. दोनूय फुडाऱ्यांनी लोकहिता खातीर वावुरपाचें दिल्यार भर. वक्फ सुदारणा कायदो संदर्भातल्या याचिकाचेर सर्वोच्च न्यायालयान जाली सुनावणी. केंद्र सरकाराचे वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी मांडली बाजू. मुखावेली सुनावणी फाल्यां दनपारां मेरेन तहकूब. पणजी राजधानी शारा प्रमाण मडगांव शाराची येता त्या काळात जातली उदरगत. भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या गवाय. केंद्रीय नवीनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे हस्तुकी 346 रूफटॉप सौर गिरायकांक फाल्यां वाटप. सौर उर्जेचो वापर करपा खातीर लोकांनी मुखार येवपाचें मंत्री नाईक हांचें आवाहन. देशाच्या अर्थीक उद्देगीक आनी सामाजीक प्रगतीचो कणो आशिल्ल्या रेल्वे सेवेक आयज 172 वर्सां जाले पुराय. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल डेन्मार्कचे प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन हांचे वांगडा संवाद साधलो. दूरध्वनी वेल्यान जाल्ल्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या ह्या चर्चेत भारत आनी डेन्मार्क हरीत धोरणात्मक सहकार्याक तांणी तेंको दिलो. दोनूय देशाच्या लोकहिता खातीर वेगवेगळ्या वाठारांत सहकार्य वाडोवपा खातीर तांणी चर्चा केली. भारत आनी डेन्मार्क ह्या दोन देशां मदीं 2020 ह्या वर्सा हरीत धोरणात्मक सहकार्य सुरू जाल्ल्या सावन वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालां. भारतांत डॅनिश गुंतवणुके खातीर अनुकूल परिस्थिती निर्माण जाल्ले कारणान हरीत संक्रमणाक नेट मेळूंक शकतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. मात हे भेटीचो तपशील उपलब्ध जावंक ना. वक्फ सुदारणा कायदो संदर्भातल्या याचिकांचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांच्या फुडारपणाखाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मुखार ही सुनावणी जाली. केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणात पयलींच कॅव्हिएट दाखल केल्ल्या कारणान सरकाराची बाजू आयकून सर्वोच्च न्यायालयान आयज आयकून घेतली. केंद्र सरकाराची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी आयज मांडली. नवीन कायदो पुराय चर्चा आनी सगळ्या बाजूचे युक्तिवाद आयकून केल्ल्याचें तांणी न्यायालयाच्या निदर्शनाक हाडलें. कायदो करचे पयलीं 38 बसका जाल्यो. संयुक्त संसदीय समितीन देशभर भोंवडी करून लोकांची मतां जाणून घेतली आनी ते उपरांत हो कायदो जाल्ल्याचें तांणी निदर्शनाक हाडलें. याचिकादारांचे वतीन अभिषेक मनु सिंघवी हांणी बाजू मांडली. ह्या याचिकेची मुखावेली सुनावणी फाल्यां दनपारां 2 वरां मेरेन न्यायालयान तहकूब केल्या. हरियाणांतल्या गुरुग्राम जमीन प्रकरणात आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा सक्तवसुली संचालनालयान म्हळ्यार ईडीन रॉबर्ट वाड्रा हांची चवकशी सुरू केल्या. रॉबर्ट वाड्रा हांचे वांगडा तांची घरकान्न आनी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा ही लेगीत ईडीच्या कार्यालयांत चवकशे खातीर हजर आशिल्ली. वाड्रा हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें की आपल्याक कारण नासतना त्रास दिवपाचो यत्न सुरू आसा. फाटले 7 वर्सां पयलीं ह्या प्रकरणाची चवकशी जाल्ली तेन्ना प्रशासनाक कांयच गैरप्रकार दिश्टी पडूंक नाशिल्लो. तरी लेगीत आतां चवकशी कित्याक असो प्रश्न उपस्थित केला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी आनी सोनिया गांधी हांचें आरोपपत्र दाखल जाले उपरांत प्रवर्तन निदेशालयाक धमकी दिल्ल्याचो आरोप भारतीय जनता पक्षान केला. पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीचे भुमिके आड खर उतरांनी टिका केली. कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है. देश भर में धरना देने की बात कर रही है. धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका. On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है. 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं खरीदते हैं हरियाणा में, और
कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो स्टेट सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांचे आड केल्ली कारवाय राजकीय हेतून आसा असो आरोप काँग्रेस पक्षान करून आयज देशभरात सरकार आड आंदोलनां सुरू केल्यात। काँग्रेसीच्या ह्या भूमिकेचेर भारतीय जनता पक्षान खर उतरांनी टिका केल्या। भाजप खासदार सुधांशु त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशदेंत काँग्रेस सरकाराच्या काळांतच हो खटलो दाखल जाल्लो, तातूंत राजकारण करपाचो कसलोच अधिकार काँग्रेसीक ना अशें म्हळें। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत, यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया खावेल्यो खबरो। केंद्रीय नवीनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आयज एके कार्यावळीक राज्यांतल्या 346 रूफटॉप सौर गिरायकांक केंद्रीय अर्थीक मजतीचें वितरण केलें। फाटल्या कांय दिसां सावन हे कंझ्युमर अर्थीक मजती सावन वंचीत आशिल्ले। मंत्री श्री खासा लक्ष घालून ही मजत तांकां मेळोवन दिली। राज्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या संबंधीत अधिकाऱ्यां वांगडा वेगवेगळ्या पावंड्याचेर बसका घेवन मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी हो प्रस्न सुटावो केलो। सौर उर्जेच्या वापराक लागून लोकांचो असो विश्वास मंत्री नाईक हांणी उक्तायला। स्कीम जी आसा ती परत PM मुक्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आता परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा। हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचो ताचो फायदो आसा। कारण गोंयान ह्या माध्यमातून हे स्किमीक सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमीक जवळ 70,000 रुपया जवळ 1 लाख ते 2 लाख पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफटॉप
3 KVA घेवपा लागून खर्च आसा आनी तातूंतल्यान जवळ जवळ 78,000 केंद्र दिता आनी राज्य सरकारची जवळ आनी 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता अशें करून एक कमी थोडेशे पयशे ग्राहकाक भरचे पडटा जवळ जवळ थोड्या एक वर्सभराच्या कालावधीन जी बिजली जी आमी एक्वायर करतले घेतले मेळटली ती आमी ग्रिडाक ट्रान्सफर करतात आनी जितली खपता तितली मायनस करून उरिल्ले पयशे त्या घरकाराक राज्य सरकारचे वीज खाते दितले आणि ह्या माध्यमातून जवळ जवळ बिल जी कितें येताली ती बिल झिरो जातलेंच परंतु तांची इन्कम सुद्दां जास्त जर कमी वापरली 200 पावंड सुद्दां फ्री मेळटली जर मायज वापरली तर ताका थोडेशे हातूंतल्यान पयशे फारीक करचे पडटले जर उरली जाल्यार ते ग्रिडाक घेवन सरकार तांकां पयशे दितले आणि अशे तरेच्यो सगळ्यो बाबी ज्यो आसा आज पूर्ण जाल्ले आसात. पणजी राजधानी शाराप्रमाण मडगांव शाराची उदरगत येता त्या काळात करतले अशें मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मडगांवांतल्या दैवज्ञ भवन सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुखेलमंत्री उलयताले. मडगांवांत ट्रिपल इंजिन सरकार आशिल्ल्यान ह्या शाराच्या उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा. आतां मडगांवकारांक अच्छे दिन येतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी मुखार सांगलें. 27+ सीट निवडून हाडपाक जाय. कितले 27+. आमी मडगांव आतांच प्लस केलो हय काय ना. डबल प्लस करू. डबल प्लस केल्यारय जाता. केन्ना हांव मुद्दामून सांगता आमी सगळे जाण एक आसात. हांगासर खंयसरूच आमच्या मदीं म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे खंयसरूच आमच्या मदें दुफळी आसची ना आणि दुफळी आसची न्ही. म्हणजे मोदीजीचे तत्व आसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास. माझे तेच तत्व आसा आणि दिगंबर कामत बाबाचे तर एक स्टेप फुडें वचना आनी तो सबका साथ सबका विकास म्हणत आसता. हांव खोटें सांगना. इज ऑलवेज म्हणजे बारीक मनशा खातीर जे कितें करपाक जाय तें करपाक सदोदीत म्हणजे धडपडी आनी तो तर ओपनली कोण कितें म्हणटलो हाजी चिंता करिना कारण ताका बारीक लोकांची चिंता आसा. हांवें कित्याक सांगता आज वक्फ बोर्ड हाजेर डिटेलान आमची मिटींग जाली MLAंची. हांव विशय सुरू करता आसतनाच सांगता मुद्दामून आमचे मुस्लीम भाव आनी भयणी आयच्या मिटिंगेक बसल्या आनी बाकीच्याय लोकांक ते कळपाक जाय म्हणून हांव जाहीररित्या सांगता. गोंय सरकारान म्हादय प्रश्नाविशीं कसलीच तडजोड करूंक ना अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सरकार संयुक्त तपासणीचो आग्रो धरता अशें तांणी म्हळें. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना प्रवाह समितीक तांचो तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयांत बेगोबेग सादर करपाची याद करून दिता अशें स्पश्ट केलें. काँग्रेसीच्यो फुडारी अंजली निंबाळकर हांणी केल्ल्या आरोपाचें मुखेलमंत्र्यांनी खंडन केलें. म्हादयचेर कसलोच आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. म्हादयच्या बाबतींत आमी प्रवाहाक आमी टायम टू टायम रिमायंड करीत आसा की इन्स्पेक्शन केला ताचो रिपोर्टूय सुप्रीम कोर्टान सबमीट करचो आनी प्रवाहान टायम टू टायम मिटींग घेवच्यो आनी तेंच्यांनी कंटिन्युअसली परत आमी इन्सिस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शना पयलीं कंबायंड टीम वचून इन्स्पेक्शन करचें. भारतीय संचार निगम लिमिटेड म्हळ्यार BSNLची संदेश यंत्रणा सध्या कांय कारणाक लागून नादुरुस्त जाल्या. ताका लागून 108 ह्या रुग्णवाहिका सेवेचेर परिणाम जावचो न्हय हे खातीर लोकांनी पर्यायी 0832 66 56 969 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर संपर्क साधचो अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. X ह्या संपर्क माध्यमा वरवीं तांणी लोकांची सुरक्षा हें आपलें प्राधान्य आशिल्ल्या कारणान रुग्ण सेवे खातीर गैरसोय जावची न्हय म्हूण हो पर्यायी नंबर दिला अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. जागतीक कला दिनाच्या निमतान वॉटर कलर असोसिएशन ऑफ गोवा आनी ग्रामपंचायत चिखली हांच्या जोडपालवान चिखलेंतल्या जॉगर्स पार्कांत कला संगम कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. वडील कलाकार आनी कवी गौरीश वेर्णेकार ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण जाल्यार चित्रकला समीक्षक नागेश सरदेसाय मानाचे सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. मुक्त छंद ह्या विशयावेल्या 3 गटांनी ही सर्त घेतिल्ली. तातूंत 175 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. कार्यावळीचें उक्तावण गौरीश वेर्णेकार आनी नागेश सरदेसाय हांच्या हस्तुकीं दिवली पेटोवन जालें. गौरीश वेर्णेकार हांणी ह्या वेळार चित्रकला सर्तींत वांटो घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या लिओनार्डो विन्सीच्या दिसा निमित्यान हो जो 15 एप्रिल जो आसा तेजे जन्मदीस तो आमी कला दीस म्हूण मनयतात. आयज कालिदास सतर्डेकर
आनी तेजी टीम वॉटर कलर असोसिएशनाची. हांव कालिदास म्हणटा आसतना वॉटर कलर असोसिएशन म्हण पळयना. कालिदास म्हणलें की एक चित्रकार जेजें नेतृत्व अशें की तेजे कडेन सातत्य आसा, तेजे कडेन कश्ट करपाची जिद्द आसा आनी तेजे कडेन चित्रकलेचो चित्रकार म्हण जगपाचो ध्यास आसा असो हो चित्रकार. आनी त्या खातीर हांव ताका रिस्पेक्ट करता की जेजे मुळे गोंयच्या प्रत्येक खणाक जे जे चित्रकार आसात तेजो स्वाभिमान आनी तो स्वाभिमान चित्रकार म्हण जगप गरजेचें म्हणटा पळय आमी. चित्रकार आसा सगळे आमी, पूण चित्रकार म्हण जगप गरजेचें जाल्यार हो कला दीस जो आसा जागतीक पातळीर आयलो तो आपल्या संघर्शान आपल्या टिमीक घेवन आपल्या असोसिएशनाक घेवन तो सादर करता. ताका मानाचो मुद्रो हांव दितां. जागतिक कला दिनाच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले ज्येष्ठ चित्रसमीक्षक नागेश सरदेसाय हांचें मार्गदर्शन जालें. वॉटर कलर असोसिएशन आनी अनेक वॉटर कलरिस्टांक बरोबर घेवन वता हें म्हत्वाचें आसा. आनी हांवें आयकलें की ताजी होल टीम वास्कोची ताणीच हें ऑर्गनायज केलां. ताणेंच सांगलें म्हाका दिसता हे होल टीमीक पयलीं म्हणचे जाल्यार कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय. कारण आय थिंक दिस इज अ व्हेरी युनीक प्रोजेक्ट एज फार एज वॉटर कलर एसोसिएशन इज कंसर्न, because they always go out to paint, but to organize such type of a event, and that to a unit of watercolor artists of all over Goa, which Kalidas Babu is head of, I think his leadership has given that motivation to the group which is here in Vasco to do this sort of an organization, which will be replicated all around Goa, because he is doing plain art, which he was speaking about. I think all the young artists should listen to him and understand what is plain art, and I am sure you will carry on this legacy, because that gives you confidence and that gives you the ability to paint. You might not be a great artist, you might not even be artist in the later part of your life, because most of you all are students, but at least you will be able to understand what Kalidas Babu is saying, for simple reason that the moment you start going on the spot and painting watercolor especially, your concentration and your patience increases. वॉटर कलर असोसिएशनाचे अध्यक्ष कालिदास साताडेकर हांणी सुरवेक येवकाराची उलोवप करून सर्ती विशीं विशेष माहिती दिली. ह्या सर्तींत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या पयल्या गटात जिव्या नार्वेकर पयलें इनाम, सार्थक नायक हाका दुसरें जाल्यार सानवी नायक हाका तिसरें इनाम फावो जालें. 15 ते 17 वर्सां पिरायेच्या दुसऱ्या गटांत पयलें इनाम लेंजा सिल्वा, दुसरें शिवम नायक आनी तिसरें लक्ष्मी निशाद हिका फावो जालें. 17 वर्सां पिरायेच्या तिसऱ्या गटांत गोविंद सलीम खान हांकां पयलें, चिराग कामत दुसरें जाल्यार तिसरें इनाम विनय भांबरे हांकां फावो जालां. आसा पळय वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा, तसोच हांव वॉटर कलर इंटरनॅशनल वॉटर कलर सोसायटीचो हेड आसा साऊथ इंडिया हेड, आनी हें आमचें लोकली हांगा ऑर्गनायजेशन आमी गोंयांत दवरलां. ह्या ऑर्गनायजेशनाचो मेन उद्देश असो आसा की गोंयांत जे आर्टिस्ट आसात, हांव आर्टिस्ट कोणाक म्हणटा, जे चित्रां काडटा तेका हांव आर्टिस्ट म्हणटा. कित्याक आमचे कडेन सर्टिफिकेट्स आसात जो प्रोफेशनल आसता पूण तो काम करना, बट आर्टिस्ट म्हणटा. आर्टिस्ट ओके, पूण तें तुका तुज्या मनाक पडपाक जाय की आर्टिस्टा भशेन रावपाक जाय. आनी सर्टिफिकेट नासलेले लोक आमच्या ग्रुपान आसात आनी ते बरें काम करतात. तांकां हांव म्हणजे खरोच रिस्पेक्ट करता की बिकॉज दे आर वर्किंग कंटिन्युअसली. लायक आमच्या ग्रुपान एडवोकेट आसात, इंजिनियर्स आसात, एमेच्युअर आर्टिस्ट आसात, हाऊस वायफ्स आसात, हॉबी आर्टिस्ट आसात, तशेंच स्टुडंट्स आसात, आर्ट स्टुडंट आसात आनी प्रोफेशनल चित्रकारूय आसात. आमच्या ग्रुपाचो उद्देश आसा की गोंयांत आमी जे चित्रकार आसात, जे खऱ्यांनीच काम करतात, तांकां आमी एका कंडिशनाचेर जॉयन करतात, तेंची चित्रां पळयतात. जो इंट्रस्टेड आसा ताका इंट्रस्ट आमी पळयतात. आनी आमी कंडिशन अशें दवरलां की एका म्हयन्या भितर तूं एका तरी विकान तुवें येवपाक जाय ग्रुपान, हें कंडिशन आसा. महाराष्ट्रातल्या अमरावती विमानतळाचेर आयज इतिहास घडलो. खूब तेंपासून प्रतीक्षेत आशिल्ल्या अमरावती विमानतळाचें उक्तावण मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या विमानतळाचें पयलें प्रवासी विमान मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्या सयत विमानतळाचेर देंवलें. हे उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू, राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुखेलमंत्री अजित पवार, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हाजीर आशिल्ले. प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराव महाराज हांच्या नांवान ह्या विमानतळाचें नामकरण जालां.
सप्तकांतल्यान सोमार, बुधवार, शुक्रार ही विमानसेवा उपलब्ध आसतली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री के. राम मोहन नायडू आनी मुरलीधर मोहोळ हांणी विमानतळ उदरगती विशीं माहिती दिली. एनडीए सरकार की विकास नीति ने महाराष्ट्र में एविएशन का एक नई ऊंचाई तक हमने पहुंचाया है. मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को हब्स के विस्तार हुआ है और वही 7,000 करोड़ से अधिक बजट से हमने कोल्हापुर, जलगांव, नासिक, गोंदिया और सिंधुदुर्ग जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स को भी उड़ान योजना में शामिल करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है. नवी मुंबई सारखं एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता नुकतंच पुढच्या काही काळामध्ये सुरू होतंय. पुरंदर सारख्या एका मोठ्या विमानतळाचं आता जवळपास भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. या राज्यातल्या शिर्डी सारखं विमानतळ 24 तास सुरू झालं. सोलापूर आणि मुंबई विमानसेवा आता पुढच्या काळात सुरू होते आणि त्यासाठी माननीय देवेंजींनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून VGF देण्याचं कबूल केलं आणि म्हणून ही सुद्धा विमानसेवा आता पुढच्या काळामध्ये सुरू होतीये. पुणे विमानतळाचं विस्तारीकरण असे अनेक उपक्रम या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला मुख्य शहराशी जोडण्यासाठी, प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून या क्षेत्राच्या संदर्भात राज्यातलं आपलं सरकार सुद्धा खूप मोठं काम करते. वक्फ सुधारणा कायदो सर्वसामान्य लोकांच्या हक्काचें संरक्षण करपा खातीर आसा. खंयच्याच मनशाची जमीन बेकायदा बळकावची न्हय हे खातीर केंद्र सरकाराच्या धोरणाक अनुसरून हो कायदो दुरुस्त केला अशें केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळां. केरळांत कोच्ची हांगा प्रसार माध्यमां कडेन मंत्री रिजिजू उलयताले. In India we have Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, Jains. We must have laws which treats equal. We must have provisions which should take care of everybody. But unfortunately in our country there was one law, the Waqf bill, which we have changed. This law, the Waqf Act, which was in existence in India, had given uncontrolled, unprecedented power to the Waqf board to declare any land as Waqf property. We have finished that provision. From now onwards, nobody can claim any property and land as Waqf property. 16 एप्रिल 1853 ह्या दिसा भारतांतली पहिली रेल्वे गाडी मुंबई ते ठाणे मजगती धांवली. भारतीय रेल्वे युगाची आयज पासून 172 वर्सां पयलीं सुरवात जाली. फाटल्या 172 वर्सांत भारतीय रेल्वे उद्देगीक, सामाजीक आनी अर्थीक प्रगतीचो कणो थारला. ह्या इतिहासीक प्रवासाचो घेवया खासा नियाळ. भारताच्या इतिहासांत एक भांगराळो खीण थारिल्लो 16 एप्रिल 1853 हो दीस. आयज 172 वर्सांनी लेगीत तितलोच अभिमानाचो दीस आसा. ह्या दिसा भारतान रेल्वेचो पयलो प्रवास सुरू जालो आनी देशाच्या उदरगतीक आनी विकास यात्रेक नवी गती मेळ्ळी, नवी चालना मेळ्ळी. 172 वर्सां पयलीं ह्याच इतिहासीक दिसा मुंबयच्या बोरीबंदर स्थानकाचेर नवो उत्साह आनी नवी उमेद आशिल्ली. पुराय शारान भौशीक सुटी जाहीर केल्ली आनी बरोबर दनपारच्या 3 वरां जावन 35 मिनटांनी सुमार 21 तोफांच्या सलामीन भारताची भव्य दिव्य अशी 14 डब्यांची पयली रेल्वे बोरीबंदर सावन ठाण्या वचपाक रवाना जाली. ह्या रेल्वेन 400 खासा आमंत्रीत प्रवासी आशिल्ले आनी ह्या रेल्वेचें खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या रेल्वेक 3 इंजिनां आशिल्लीं आनी जांची नांवां आशिल्लीं सिंध, सुलतान आनी साहब. ह्या रेल्वेन 34 किलोमिटराचो प्रवास फकत 1 वर 15 मिनटांत पुराय केलो आनी भारतीय रेल्वेन इतिहास घडयलो. त्या काळांत घडिल्ली ही एक क्रांतिकारी घडणूक थारली. खरें तर ब्रिटीश साम्राज्यान व्यापार आनी प्रशासनीक कामां सोंपेपणान जावची हे खातीर रेल्वेची संकल्पना भारतांत हाडिल्ली. मात मुखार वचून हीच रेल्वे सामान्य मनशाच्या जिविताचो अविभाज्य भाग जाली. आयज भारतान कोट्यांनी प्रवासी रेल्वेन प्रवास करतात. देशाचो एकचार, सामाजीक एकात्मकता सांबाळपाक तशेंच अर्थीक उदरगतींत भारतीय रेल्वेचें व्हड आनी मोलादीक अशें योगदान आसा. भारतीय रेल्वे ही संवसारांतल्या 4थ्या क्रमांकावेली सगळ्यांत व्हडली रेल्वे वेवस्था आसा
आणि आयज लेगीत देशसेवेत अखंडपणान कार्यरत आसा. फाटल्या 172 वर्सांत बऱ्योच तंत्रीक उदरगती, नवीन मार्ग, वेगान चलपी गाडयो आनी डिजिटल तंत्रज्ञानाची हातूंत भर पडली आनी आनीक प्रगतीशील वाटचालीक सुरवात जाली. 16 एप्रील हो दीस फकत एका प्रवासाची सुरवात न्हय, जाल्यार भारताच्या उद्देगीक आनी सामाजीक उदरगतीचो कोणो थारपी रेल्वे युगाची सुरवात आशिल्ली. आयज ह्या इतिहासीक घडणुकेची याद करतना भारतीय रेल्वे भविष्यांत अदीक सुरक्षीत, पर्यावरणपूरक आनी वेगवान उरतली अशी आस्त बाळगुया. 2024 ते 25 ह्या अर्थीक वर्साक भारतांतल्या अंतर्गत उदका मार्गावेली माल येरादारी 145.5 दशलक्ष टनाच्या उंचेल्या पावण्यार पावल्या. ही माहिती केंद्रीय बंदर जहाज बांधणी आनी जलमार्ग मंत्रालयान दिल्या. राष्ट्रीय जलमार्गावेल्या माल येरादारीक 20.86% वर्सुकी वाड जाल्ल्याचें ह्या नियाळांत म्हळां. हे वाडीक लागून कोळसो, लोह खनिज, रेंव आनी फ्लाय ऍश ह्या सारकेल्या मुखेल वस्तूची माल येरादारी 68% वाडल्या अशें ह्या नियाळांत नमूद केलां. माध्यमां आनी मनोरंजन मळाचेर नवीन क्रांती घडोवपाक सज्ज आशिल्ल्या वेव्ज परिशदेचो एक वांटो म्हूण ऑग्युमेंटेड रियालिटी आनी व्हर्च्युअल रियालिटी म्हळ्यार संवर्धीत आनी आभासी तंत्रज्ञानाची XR क्रिएट हॅकथॉन आयोजीत केल्ली. वेव्ज लॅब्स आनी माहिती तशेंच तंत्रज्ञान मंत्रालयान ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें. मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षण आनी भलायकी ह्या मळार तंत्रज्ञानाक संधी दिवप असो ह्या कार्यावळीचो हेतू आसा. देशभरांतल्यान सुमार 2000 सर्तकांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. तातूंत 40 जाणांची निवड जाल्या. ह्या वेव्ज ॲप्साचे संचालक मयंक कुमार हांणी हे विशीं माहिती दिली. अभी तक भारत में ऐसा और वेव्स के अंतर्गत ही CIC हो रहा है, जिसके अंदर 32 चैलेंजेस हैं, जिसमें हमारा XR क्रिएटर हैकेथॉन है, जिसको हमने वेव लैब्स ने भारत के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है. और XR क्रिएटर हैकेथॉन की तरह और भी 32 चैलेंजेस हैं जो CIC के अंतर्गत हो रहे हैं. मैं बताऊं तो CIC के अलावा भी वेव्स में कई सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम भारतीय उद्यमियों को, स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स को एक बेहद ही अच्छा मुकाम दिला सकती हैं, क्योंकि वेव्स में वेव्स एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी है. अभियांत्रिकी पदवी प्रवेश परीक्षा JEEच्या दुसऱ्या पेपराची निमाणी उत्तरपत्रिका अजून प्रसिद्ध करूंक ना अशें स्पश्टीकरण राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणा म्हळ्यार NTAन दिला. ह्या परीक्षेची सध्या जारी जाल्ली उत्तरपत्रिका तात्पुरती आसा आनी तिच्या आदाराचेर कसलेच निष्कर्ष काडचे न्हय अशें NTAन नमूद केलां. परीक्षा आनी निकाल प्रक्रिया पारदर्शक आनी न्यायीक करपा खातीर NTA वचनबद्ध आसा अशें ह्या विशींच्या पत्रकांत स्पश्ट केलां. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी डेन्मार्काचे प्रधानमंत्री मॅट्टे पॅट्रिकसन हांचे मदीं जालो संवाद. दोनूय फुडाऱ्यांनी लोकहिता खातीर वावुरपाचेर दिला भर. वक्फ सुधारणा कायदा संदर्भातल्या याचिकाचेर सर्वोच्च न्यायालयान जाल्ली सुनावणी. 3 सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी मांडली बाजू. खावेली सुनावणी फाल्यां दनपार मेरेन. पणजी राजधानी शाराप्रमाण मडगांव शाराची येता त्या काळात जातली उदरगत. भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या गवाय. केंद्रीय नवीनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे हस्तुकी 146 रूफटॉप सौर गिरायकांक अर्थीक मजतीचे जाले वांटप. सौर उर्जेचो वापर करपा खातीर लोकांनी मुखार येवपाचे मंत्री नाईक. देशाच्या अर्थीक, उद्देगीक आनी सामाजीक प्रगतीचो कण आशिल्ल्या रेल्वे सेवेक आयज 172 वर्सां जाली पुराय. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.